केंद्रीय एचआरडी मंत्रालयाच्या पश्चिम विभागाची रिव्ह्यू मिटींग ऑक्टोबरांत रायपूर राजस्थानात जाली. मिटींगेक गोंया बरोबर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमाव, दीव आनी दादरा नगर हवेली आशिल्ली. गोंयचे मुखेल मुद्दे चर्चेक आयले ते अशे: शिक्षण संचालक गजानन भट आनी शिक्षण सचीव दौलत हवालदार बसकेक 10 विद्यार्थ्यां परस कमी आशिल्ल्यो शाळा विलिनीकरणा खाला हाडप. गोंयांत शक्य आसा तितल्यो शाळा विलीन करता म्हूण सांगलां. गोंयांतल्यो 0.24% शाळा देशांतल्या खंयच्याच बोर्डाक संलग्नीत नात. ह्या स्कुलांक खंयच्या तरी बोर्डा खाला हाडपाक पावलां उबारतले. ह्या बसकेन केंद्राच्यो स्किमी आनी अंमलबजावणी आनी एमएचआरडीचो धोरणात्मक उपक्रम ह्या विशयाचेर चर्चा आनी निर्णय जाले. बसकेन आनीकूय कांय गजाली गोंयच्या शिक्षण खात्याक करूंक सांगल्यात. शिक्षकांनी आपलो आधार नंबर खात्याक दिवपाचो आसता. गोंयचे 78% शिक्षकांनी आपलो आधार नंबर खात्याक दिला. उरिल्ले 22% शिक्षकांनी खात्याक नंबर दिल्लो ना. गोंयची एससीईआरटी डीआयईटीची पुनर्रचणूक करपाचे निर्देश स्टेट कावन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च आनी ट्रेनिंग रिस्ट्रक्चर करतले. डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनल आनी ट्रेनिंग रिस्ट्रक्चर करतले. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार.